मायनिंगाचे कोकुसांव जाग्यार घालपा खातीर गोंय सरकार व्हरतलें परत शिष्टमंडळ दिल्ली। फुडल्या सप्तकांतल्यान हालचाली सुरू, मात मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयान कांयच ना आवाज। कारवार आनी महाराष्ट्रांतल्यान हाडिल्लें बेकायदेशीर नुस्तें धरलें नुस्तेकारांनीच। मडगांवां केली पुलीस कागाळ, भलायकी मंत्र्याचेर केले आरोप। राया जालो आनीक एक अपघात, एके बायलेक आगताक मरण, ट्रकापोंदा घोक चिड्डिल्ल्यान जखमी। आता खबरो विस्तारान पळोवया। केंद्रीय खण कायद्यात दुरुस्ती करपाक अध्यादेश मुखारूच येना। केंद्र सरकाराचे सुस्तेवेल्यान गोंयांत खवदळ पडल्या। दिवचल साखळे वाठारांतल्या खण पिडितांनी शुक्रारा सभापती प्रमोद सावंताची भेट घेतली। ह्याच विशयावयल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीनूय सरकाराचेर फोग काडला। MMDR कायद्यात बदल करपाचो वट हुकूम काडचे नात अशें केंद्र सरकारान थारायलां। हे कळे बरोबर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा सांजेच मायनिंग अवलंबीत आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्यो बसका घेतल्यो असो ट्वीट घातलो। मात ह्या बसकांतल्यान कितें थारलें तें मात अजून मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयान लोकांक सांगिल्लें ना। दुसरे वटेन ही बातमी कळटकीत रागार जाल्ले हजारांनी मायनिंग अवलंबीत सभापती प्रमोद सावंताक मेळपाक साखळे रवींद्र भवनात गेले। तांणीच जवळजवळ ताका घेरावच घालो। तांचो फुडारी पुती गांवकार म्हणटा, फुडल्या सप्तकातच दिल्ली वचून केंद्रीय फुडाऱ्यांक मेळपाचें उतर तांकां सावंतान दिलां। आमी हेच सांगला प्रमोदाक की आमी सगळे ताका मेळपाक गेलो, हो जो कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लो आसा। गरज पडली जाल्यार आमचे डेलिगेशनाक आनी जे गोंयचे खासदार आसात, मिनिस्टर आसा आनी मायनिंग डिपेंडंटाचे एरियन जे आमदार आसा तेंचे सगळ्यांचे एक डेलिगेशन तुवें दिल्ली व्हरून हो विशय क्लियर करपाक जाय। लॉ मिनिस्टर किंवा प्रायम मिनिस्टर कोणा कडेन आसा तेजे कडेन डिस्कशन्स करून हो इश्यू सॉर्ट आउट करता। ताणें रिप्लाय सांगला की बाबा आमी एक मिटींग फुडल्या आठवड्यात दिल्ली अरेंज करपाचे प्रयत्न करता। आमी तेंच्या कडेन स्टेक होल्डरा कडेन उलोवन ते कशें हें आसात पळय तांचे त्या प्रमाणे उलोवन आमी फुडल्या आठवड्यात कितें तुमकां सांगता। सोमारा चड करून आमी हो आमचो गोवा फॉरवर्डचो सरदेसाय आसा तेजे कडेन आनी सुदिना कडेन आयदर वे दोगां कडेन कोणा कडेन एक कडेन वयतले। आनी गव्हर्मेंट तुमचेच आसा, तुमी सपोर्टींग गव्हर्मेंट आहात। तुमी जर तेजेर प्रेशर करिना जाल्यार तुमी सरळ सांगात हो जर विशय सॉर्ट आउट जायना जाल्यार आमी सरकाराचो पाठिंबो काडून घेतले अशें जो पर्यंत तुमी सांगनात तो पर्यंत प्रेशर डेवलप जावचो ना। आनी तुमकां जर अशें दिसता की तुमचे लोक तुमच्या बरोबर रावपाक जाय, पार्टी बरोबर रावपाक जाय, तुमी हें डिसिजन घेवपाक जाय। हे वटेन पणजी योगाचे एके कार्यावळीक आयिल्ले आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाक पत्रकारांनी धरलो। तो म्हणटा 15 दिसांत सगळें जाग्यार पडटलें। मायनिंगेचे चलता न्ही, अजुनूय काही सेंटराचे हितूंच्यान परत सगळे सेंटर प्रयत्नशील आसा आनी मागीर एक 15 दीस भितर ह्या हाचो निर्णय जातलो, पॉझिटिव्ह जातलो अशें आशा धरया। भाजपा सरकारान फटीची आश्वासनां दिवन लोकांक फटयलां अशें राष्ट्रवादीचो गोंयचो अध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोजा म्हणटा। जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकार प्रायम मिनिस्टर जो आतांच आहा मिस्टर मोदी ताका तो घेवन येयल्लो आनी ताणें सांगलेलें बापूय जर पावरान तर येयले जाल्यार 1 म्हयनो आमी तर प्रायम मिनिस्टर जाले आनी आमचो गव्हर्मेंट सेंट्रलान येयलो जाल्यार आमी 1 म्हयन्या भितर मायनिंग स्टार्ट करतले। कितें जालां? खूंय पावलो मायनिंग? अरे मायनिंग मॅस करपाक जबाबदारी तेचीच। आयज ऑर्डिनन्साचेर देखून कितें परिस्थिती रिजेक्ट केली खबर। सो ही परिस्थिती हे भशेन गोंय तर जाली जाल्यार फुडले दीस बरे येतले ते कांयच पावना। पण हाका जबाबदारी म्हणटा तो जो आयज गव्हर्मेंट आहा हे गव्हर्मेंटान करपाची सगल्यांनी एश्युरन्स दिला मरे। बार्जीकार मात म्हणटात कायद्यांत बदल करप हो एकूच उपाय आसा, तेन्नाच मायनिंग परत सुरू जातलें। The Goa government has to give clarification to the stakeholders on this issue. An amendment to the MMDR Act 1987 is the only solution left for early resumption of mining issue. आमचे खबराकार दिवचलच्यान महेश गोवेकार, वास्कोच्यान हिरू महाले आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। गोंयचो मुख्यमंत्री बदलचोच पडटलो। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान परतून एक फावट म्हळां। मात केन्ना बदलतलो ते तोय सांगपाक शकना। तशेंच पक्षाच्या फुडाऱ्यां मदीं धुसफूस जाल्यार रोखडीच जाग्यार पडटली असो विश्वासूय तांणी उक्तायला। आज ना फाल्यां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या जाग्यार दुसऱ्याक हाडचोच पडटलो हें श्रीपाद नायक सांगीन आसा। शुक्रारा ताणें परत तेच सांगलें, मात केन्ना बदलतलो तें मात तोय नकळो। चेंज तो आज ना कल करना ही पड़ेगा और ये तो इट्स अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप तो जानते हैं भले बात कि चीफ मिनिस्टर की तबीयत ऐसी कुछ ठीक नहीं है
तो भी हो कुछ अच्छा काम, तो भी ऐसी स्थिति में वो काम करते हैं. Do you think it's fair that a person who's suffering so much should be given the responsibilities of power? जरा कई कारण होते हैं भैया, तो इसका उच्चार हम पूरा कर नहीं सकते. कई कारण होते हैं, तो टाइम आने पर सब कुछ हो जाएगा. मंत्रीपदा काडिल्ल्यान वा तांचे विरोधक आशिल्ले काँग्रेस आमदारांक भाजपात हाडिल्ल्यान भाजपाचे कांय मुखेल फुडारी सध्या चाळवल्यात. मात ही परिस्थिती जाग्यार घालपाक आपूण स्वता प्रयत्न करता अशें श्रीपाद भाऊ म्हणटा. मिटतले काय कोण पुढाकाराचो प्रश्न ना. शेवटी भितरलेच घरांतले लोक आसा, काही समजूतदारपणे आणि तांचे समजून घातले. डेफिनेटली म्हजे काम प्रयत्न चालू आसा. कितें कई जो बातें हुई ना, बीच में कोई प्रॉब्लम हुए, इसको लेना या थोड़ा सा मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट निकालना दूसरे को, इसमें थोड़ा सा कुरबुर शुरू हुआ था वो. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो टेम्पररी है, तो हो जाएगा. बस पार्टी कुछ भी हो, दिखने में एक अलग होता है, लेकिन राजनीति में तो आप जानते हैं कि सत्ता आखिर तो एक सबका हे होता है. वो या काही गोष्टी कन्सल्ट केल्या. तुमची सगळी जॉईंट मीटिंग केन्ना आपोवपाची बीन पळयता आतां हळूहळू असो टायम लागतलो ताका. जॉईंट मीटिंग टायम लागतलो. या टायम लागतलो. हांव म्हजे परीन प्रयत्न करता आणि नेतृत्वी आमचे जे लिडरशीप आहा तेय तांचे प्रयत्न आतां ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसात. या पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फॉर्मेलिनावयल्यान उठिल्लो वाद आतां मोठ्यार पावता. नुस्तें वेवसायीक संघटनेन कायदो आपल्या हातांत घेतला. कायदेशीर सोपस्कर पुराय करिनासतना कारवार सावन हाडिल्लें 3 चाक नुस्तें तांणी मडगांवांत धरलें. हे विशीं संघटनेन पुलीस कागाळूय केल्या. भायल्यान येवपी नुस्तेकारांक एफडीएत नोंदणी सक्तीची केल्ल्यान आनी इन्सुलेट करूंक नाशिल्ल्या वाहनांक बंदी आशिल्ल्यान होलसेल फिश मार्केट असोसिएशन बेजारला. आदी तांणी पणजे मोर्चा काडलो आनी नुस्त्यांतले फॉर्मेलीन तपासपा खातीर थारावीक अधिकाऱ्यांची नेमणूक करची अशी मागणी केली. विश्वजित राणे कडेन वच, हांगा चर्चेला थंय. थोडे नुस्तें तुगे कितले नुस्तें आसा आतां? कितले पोती आहा? कितले? 3 पोत्या खातीर तूं इन्सुलेटर हाडपाक शकता? आयक गो, कारवारच्यान इन्सुलेटर हाडपाक शकता तूं? जायना मुगो. 3 पोती तूं इन्सुलेटर हाडपाक जाय असो कायदो घातला तुका. हा, हे तुजे खातीर आमी झगडटा. हा, हे उडासर. आयज हांगासर जे काम एफडीएन करपाक जाय आशिल्लें तें काम आयज आमी करून दाखयलां. काल राती 3 गाडयो रेल्वे स्टेशनान तिसऱ्यो आनी नुस्तें येयलें तितून. 3 गाडयो आमी धरला. एक गाडी महाराष्ट्राची आसा आनी 2 एक कलंगूटची आनी एक म्हापशेची. हे 3 गाडयो हांगासर आमी काल धरला. तेज्या भायर आयज हांगासर बसीन जे येयल्ले की 20 सुमार बॅगो ज्यो आसा, 20 बॅगो नुस्तें जे आहा नेबरिंग स्टेट कर्नाटकासून हांगा येयल्ले बाय बस, ते आमी हांगासर दवरला. If something is found, tomorrow they will blame the association of Marga wholesale traders that we are bringing fish with the formalin less, and again illegal ways we are supplying. So we want to stop this. We want to respect the government order. We are not against the government this thing. We are following the government all the norms and this thing, and that's why we are taking this strong action now. आमकां नेम सांगता पूण लोकांक सूट दितात अशें म्हणत नुस्तें वेपाऱ्यांनी भलायकी मंत्र्याक दोश दिलो. विश्वजीत राणे एक हेल्थ मिनिस्टर जावन आपण म्हणटा गोंयकाराचे बाबतीन आपूण चड सिरियस आसा आनी आपूण कसलेंच रिलॅक्सेशन दिवचो ना असलें तो म्हणटा. पूण ही ताची फट खबर, कित्याक हें सगळें इल्लिगल नुस्तें एवरी डे बाय ट्रेन बाय बसीस एवरी डे चालू आसा. आनी हो म्हणटा आपूण गोंयकाराच्या बाबतीन सिरियस आसा म्हूण. हो फोटींग मनीस, हेजे कडेन हें कांयच सोल्युशन जायना. आमी हेजे कडेन मागता की हांणी रिजायन दिवचें. फातोड्डेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचें सरकार शरपंजरी पडलां, पूण कॅसिनोचो विशय येतकीर हेंच सरकार फट करून उठ्ठा. आम आदमी पक्षान सरकाराक खरपिला. सरकार गोंयांक लास वेगास करता. नुस्तें मारपाक बोटीक लायसन दिल्लें, मात तें वापरता पर्यटना खातीर अशें आप म्हणटा. मांडवीत आनीक एक कॅसिनो येवपाचो आसा अशी खबर आसा. ल्हान बोट काडून ते सुवातेर हो कॅसिनो येतलो.
तेच बरोबर मोपा एका मनशा खातीर 4 लाख स्क्वेअर मिटरांची सुवातेर गेमिंग झोन हाडपाचे प्रयत्न सुरू केल्यात अशें आपचो अध्यक्ष एल्विस गोम्स म्हणटा. एक्चुअल गव्हर्नन्स म्हणटा तें एबसंट इन अदर वर्ड्स. पूण ओन्ली इन वन एरिया एकाच इश्यूवान हो गव्हर्मेंट प्रेजेंट आसा आनी तो म्हणल्यार गोंय हें जें आसा तें लास्ट गोवाज करपाच्या वाटेर आसा. हें आमी फाटीं म्हटलेलें. BJP सरकार जें आसा खंय खंय राज्यांनी ते नांवां बदलता जाग्यांची. ही सगळ्यांक खबर आसा कित्याक तांचे परफॉर्मन्स सामकें झिरो आसता. नांवां बदलून ते लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करता. सो इन दॅट सेन्स इन गोवा ऑल्सो शॉर्टली गोवा वील बी रिनेम्ड एज लास्ट गोवाज. हो चीफ मिनिस्टर जो आसा जो सांगतालो की काजिनो काडटलो ही सगळ्यांक खबर आसा. ताणें ताजेर यू टर्न मारलो. आनी बोटी हाडच्यो ना म्हणटाले हालीं तर आनीक एक बोट आतां येवपाच्या मार्गार आसा. हाजेर ट्रान्सपरन्सी ना तरी सगळ्यांक खबर आसा आनीक एक बोट येतली. कांय जाण म्हणटाले ना एडिशनल बोट येना, एका बोटीच्या जाग्यार दुसरी बोट येता. आम आदमी पार्टी इतलेंच म्हणटा की व्हड्याक तुमी लायसन्स दिल्लें व्हडें चलोवपाक तर त्या व्हड्याच्या जाग्याचेर आज एक व्हडली क्रूज शीप तुमी हाडपाचें आसा. द कॅपेसिटी ऑफ वीच वील बी मल्टिपल टायम्स आतां आसा ताजेर. हें काजिनायजेशन करून मांडोवी नदी सगळी ब्लॉक करून आतां मोपाचे सरभोंवती व्हडलो काजिनो झोन केल्लो आसा आनी हाजे खातीर विशेश PDA केल्ली आसा. ताचो चीफ मिनिस्टर चेअरमॅन जाय तशें. आनी ताजेर म्युन्सिपालिटीचो किंवा पंचायतीचो कंट्रोल असो कांयच ना. डायरेक्ट ही ऑथॉरिटी सगळें राज्य चलयतली थंय. FC गोवा मॅचीच्या वेळार एकल्याक धक्काबुक्की करून पुलिसांनी अटक केल्लो ताचेरूय एल्विसान प्रतिक्रिया दिल्या. आम आदमी इतलेंच म्हणटा की काजिनायजेशन करून करून आतां शेवटी एक FC गोवा तांचो क्लबूय जो आसा थंय गेल्ले आमच्या गोंयच्या लोकांक सुद्दां आतां मार पडटा. काल एक असो इन्सिडंट जालो जंय जे फॅन्स आसा मोठे उमेदीन गेमींग गेल्ले. गेमीक कित्याक वयता लोक? एक एंटरटेनमेंट म्हणून वयता. तर त्या गेमींग गेल्ले लोकांकूच मार पडटा, तांचे नाकार मुटयो पडटा. इन अदर वर्ड्स आमी सांगता की दीस इज जस्ट सिंबॉलीक जे लोकांच्या नाकार मुटयो पडल्या त्यो. हाज्या फुडाराक कितल्या गोंयकारांच्या नाकाचेर मुटयो पडपाचे आसा ते देवूच जाणा. आम आदमी पार्टी कंडेम्स दीस असॉल्ट ऑन द फॅन्स हू हॅड गॉन टू वॉच अ फुटबॉल मॅच इन नो अनसर्टन टर्म्स. आमी म्हणटा की फुटबॉल इज अ गेम, इट इज एन एंटरटेनमेंट, नॉट टू हर्ट द फॅन्स अनसस्पेक्टिंग. सो दीस इज हायली कंडेमनेबल. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आलवारा जमीन मालकी हक्का विशीं नोंदणी करपाक 70तल्या लोकांक आनीक 1 वर्साची मुजत दिता. महसूल मंत्री रोहन खंवटेन जाहीर केला. पयलींच्या प्रमाण निमणी तारीख 9 नोव्हेंबर आसली. आतां सरकारान आलवारा जमीनवाल्यांक मातशी थाकाय दिल्या. गोंय मुक्ती काळापासून आलवार जमिनीचो प्रस्न धगधगत आसा. मनोहर पर्रीकाराचे सरकार आयल्या उपरांत आलवार जमिनीचे मालकी हक्क दिवपाचें थारायिल्लें. लोकांनी नोंदणे खातीर आनीक वेळ दिवचो अशें मागिल्लें. आतां मेरेन सुमार 200 लोकांनी अर्ज केल्ल्याची म्हायती खंवटेन दिली. 2017 आमी गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड एमेंड केल्लो. जातूंत कितलेशेच वर्सां आलवारा लँडाचो इशू जे जागे चडशे 4 तालुका धारबांदोरा, सांगे, सत्तरी, पेडणे आनी मागीर बाकी कडेन खंय बारीक आसले. पूण हे 4 मेन भाग जंय आलवारा जमनीचो इतली वर्सां इशू आशिल्लो. बाब मनोहर पर्रीकारा कडेन उलोवन वी अंडरस्टूड दॅट मोस्ट ऑफ दीस लँड बिलोंग्स टू द फार्मर. एक सादो मनीस, गरीब मनीस, आनी ताका हेल्प करपाक समज जाय ताजी जमीन ताका दिवपाक जो कशीर त्याची जमीन म्हणून जाल्यार हो कायदो तेन्ना काडला. कायद्यानुसार 6 म्हयन्या भितर एप्लिकेशन करपाची डेट आशिल्ली. ती डेट आज सोंपता. काही भागांनी जशे वाळपय सत्तरी तशेंच आनी इल्ल्या भागांनी लोकांचो रिक्वेस्ट आयलो की तांकां एक्सटेंशन ऑफ टायम जाय टू एप्लाय फॉर देअर पर्टिक्युलर रायट्स अंडर आलवारा अंडर डिक्री 3602 डेटेड 19/11/1917. खूब जाणांच्यो हे बारीक बारीक लोकांच्यो मागण्यो आयल्या की तांकां ट्रान्सलेशनाक त्रास जाल्या, तांकां सक्सेशन डीड ना तातूंत मातशे त्रास जाल्या, ते डिले जाले एप्लिकेशन करपाक आनी ताजे खातीर टायम दिवचो म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आज आमी तो 1 वर्साची मुद्दत वाडयता.
सो जंय खंय आलवाराचे कोणाचे एप्लिकेशन्स आसा तांकां तितलो टायम मेळटलो एप्लाय करपा खातीर. म्हज्या म्हायती प्रमाणे 250 ते 300 केसी आसतल्यो which will be of all applicants who have applied under Alvara Holdings as of yet. आलवारा जमिनीच्या प्रश्नासंबंधात कांय जाण वावड्यो पातळावन लोकांची दिशाभूल करपाचे प्रयत्न करतात. तांचे कडेन लक्ष दिवं नाकात अशें रोहन म्हणटा. रेग्युलरायझेशनाक करपाक आलवारा लँड होल्डिंगाक काही भागांत कांय गैरसमज जावंक लागल्या की लँड सरकार हे ताब्यात घेवंक सोदता म्हणून. वेदर हुएवर इज ट्रायंग टू मेक दीस मूव, as I condemn this move, I would also like to tell that the bill is very well drafted. ज्या लोकांनी ॲक्ट वाचूनात आनी परत ॲक्ट वाचचो, दिशाभूल लोकांची करची न्हय, जे गरीब लोकां कडेन खेळचे न्हय, हे ॲक्ट काडिल्लो एकूच हातून की ज्यांची जमीन तांकां तांची मेळची म्हणून हो कायदो काडिल्लो. आलवार जमिनीचे नोंदणी खातीर लोकांक अजून थोडो वेळ दिवचो अशें सांगत भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन रोहन खंवटेक वाळपयच्या लोकांक मेळचें अशें आवाहन केल्लें. नोव्हेंबराचे निमणे कडेन आपूण वाळपय भेट दितलो म्हणपाचें रोहनान सांगलें. सचिवालयांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. 1-2 पंच हेवटेंतल्यान तेवटेन गेले म्हण आख्खो मतदारसंघ बदलना. सध्या बेकार आशिल्लो मंत्र्याचो आदलो सचिव मयांत भोंवता खरो, पूण ताचे परस आपलें काम मया मतदारसंघांत चड आसा. थळावो आमदार प्रवीण झांटये म्हणटा. पिळगांवचो सरपंच मेळून 6 पंच वांगडी बिरेस्तारा गोवा फॉरवर्डात गेल्यात. पिळगांवचो सरपंच प्रदीप नायक आनी 5 पंचांक गोवा फॉरवर्डान पार्टेंत येवकार दिलो. आमदार प्रवीण झांटयेन गोवा फॉरवर्डाक जाप दिल्या. पळयात झांटये कितें म्हणटा तो. पिळगांव पंचायतीची आमची सगळी कामां जितली कामां आशिल्ली ती सगळी आमी फुडें लागून करून घेतली आसा. तितले आसतना सुद्दां जे कितें घडलें ताका बद्दल म्हाका खूब दुख्ख जाता. आतां खंयचीच पंचायत आज हांगा आसता फाल्यां थंय आसता. ती कितें जावपाचें आसा तें फुडें कितें तें घडटलें. आतां हांव तुमकां एकदम सांगून सुद्दां संदीप सलेलकराचें नांव आयिल्लें, बाकी आमचे सगळे पंच आमच्या बरोबर आसात. आनी हांव जाणा की बाबा एक मनशाक जो आमचो पयलींचे एक मिनिस्टराचे कडेन काम करतालो जो OSD आशिल्लो ताका हाडून थंय सोडला. म्हणजे तो जरा फ्री जाल्या कारणान तो कितें कितें कामां करत आसता. पण एक गोष्ट लक्षात घेवंक जाय, BJP हे सदांच थंय आयिल्ली आसा. इतले वर्षाचें आमचें काम आसा, पार्टीचें काम आसा. म्हणजे हांव MLA म्हणून म्हजें भरपूर काम आसा थंय. एक पंच हांगच्यान थंय गेले म्हणून लोक हांगच्यान थंय वचनात, हे आतां पर्यंत घडिल्लें आसा. त्या खातीरच आमकां 12,000 मतां पडिल्लीं, 12,500 मतां म्हाका जी पडली ती ताज्या खातीर. अश्यो हुडक्यो मारिल्ल्यान गांवांचें लुकसाण जाता अशें सांगत आमी भाजपात खूश आसात अशें सांगपा खातीर 4 पंच वांगडी फुडें आयले. पळयात ते कितें सांगतात ते. काल पिळगांव पंचायतींचो जो हे आमचो लेख येयल्लो पळय गोवा फॉरवर्डान गेला म्हणून संदीप सलेकराचें नांव येयलां, हें सामकें चुकीचें आसा. आमी पयलीं पासून BJP आनी आमी आतां ह्यान फुडें आमी पयलीं BJP आहले आनी आमी ह्यान फुडें BJPचेर रावतले आनी आमी आमदाराच्या मार्फत आमची बरी कामां जाता आनी अशीच जातली. आमकां आमदारानूय सांगलेलें आसा की तुमची कामां आमी बरी फॉरवर्ड करतले म्हणून. आनी आमी आमदाराक करून जातले आनी हेवटेन लोकांनी जो आमकां निवडून दिला पळय हेवटेन तेवटेन नाचपाक आमकां दिवना. आमी एकेच पार्टीक धरून रावतले आनी ते BJPकूच रावतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मनोहर पर्रीकरा कडेन आतां मुख्यमंत्री पद पेलं ना. आपल्या कडेन आशिल्ली सगळी खातीं ताणें हेर मंत्र्यांक वांटून दिवची. ते खातीर 8 दिसांची मुजत दिता. ना जाल्यार मागीर मरसर उपासाक बसतलो. माहिती हक्क वावुरपी राजन घाटीन शिटकावणी दिल्या. मुख्यमंत्र्याचे इबाडिल्ले भलायकेक लागून सरकाराची भलायकी इबाडल्या. बेकारी, जुगार, कसिनो संस्कृताय, खण वेवसाय, नुस्त्यातलें फॉर्मेलिन अशे साबार म्हत्वाचे विशय हुमकळत उरल्यात. मंत्री आपणाक जाय तशें वागपाक लागल्यात. नोकऱ्या खातीर भाजपाचे फुडारी गरिबां कडल्यान पयशे घेतात अशे आरोप गोवा सिटिझन्स एक्शन फोरम आणि नारी अधिकारच्या मुखेल्यांनी पत्रकार परिषदेत केले. आज 15 लाखांचो प्रश्न लोकांचो प्रश्न हा की तांकां खरो न्याय मेळना. देशान अशें खंयचेच सरकार अशें जावंक ना. हे पयलेच म्हजें सरकार अशें आहा की चीफ मिनिस्टर नासतना सरकार चलता. हांव इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायकाक वचपाचें ठरिल्लें आसा. त्या खातीर 7 दिसाचो हांवें टायम दिल्लो आसा. त्या 7 दिसाच्या भितर तुमी कितें करपाचें सरकारान
तर पर्यायी जी वेवस्था जी आसा, अल्टरनेट अरेंजमेंट जो आसा तो सरकारान करपाचो, तो मनोहरबाब पर्रीकरान करपाचो. तांच्यांनी जी 32 खातीं आहा ती सगळीं काडून आपल्या मिनिस्टरांक दिवपाचे आनी सगळो फूल पावर एकट्या कोणाक तरी दिवन आमची जी वेवस्था, जी ॲडमिनिस्ट्रेशनची वेवस्था आसा ती वेवस्था करपाची. बेकारीचेर सरकारा कडेन कांयच उपाय ना. तरणाटे जुगार, व्यसनां, गुन्यांवा कडेन वळपाक लागल्यात अशें नारी अधिकार संस्थेची मुखेली दिया शेटकारान सांगलें. नोकऱ्या खातीर भाजपा फुडारी पयशे घेतात, गोंयकारांक कुशीक दवरून भायल्यांक कामां दितात अशें सांगतना तिणें निलेश काब्रालाचें नांव घेतलें. पळयात ती कितें म्हणटा तें. I strongly condemn the easy-going attitude of the BJP government and also the failure of the government to tackle the issue of unemployment, which is the major problem in the state. Due to unemployment, our youth is forced into frustration, and due to frustration, the youth turn themselves to gambling, to drinking, to drugs, to thefts and other illegal activities. According to the information from the Government of Goa Statistics Department and the Personnel Department, the government has not created a single job. The BJP leaders are taking lump sum amount for government jobs. A highest bidder in the constituency only gets a government job. I would like to give an example. Our ex-chairman of Goa Tourism Development Corporation, that is Nilesh Kabral, has arbitrarily, illegally given contracts for a period of 10 to 15 years to the Delhi contractors of tea and coffee, vending machine, maintenance and other services. So why these jobs were not given to the Goan youth? They had promised that they are going to make Goa casino free. But where is that promise? On top, they have made Goa as a casino culture. In fact, I mean to say that the BJP government wants to make Goa a gambling den. Secondly, the BJP government has totally failed to solve the issue of the fish traders and the fish importers. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. ब्रेस्तारा राया स्कूटर आनी ट्रका मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. अपघातान स्कूटरीर फाटल्यान बशिल्ली बायल जाग्यारूच सोंपली. जाल्यार स्कूटर चलोवपी तिचो घोव ट्रका पोंदा पावोनूय जखमाचेर वांटवलो. सध्या ताचेर मडगांवच्या ऑस्पिसियो रुग्णालयांत उपचार चलता. ह्या अपघातात फाटल्यान बशिल्ले बायलेक जाग्यारच मरण आयलें. जाल्यार तिचो घोव जखमी जाला अशी माहिती कुडतरी पुलिसांनी दिली. ट्रक आनी स्कूटरी मदीं हो अपघात जालो. अपघाता उपरांत ट्रक ड्रायव्हर पळून गेलो, पूण उपरांत पुलिसांनी ताका धरलो. मायणा कुडतरीचो PSI अमरनाथ पसाय हाचे विशीं चड माहिती दिता. विजीट केलो ते बॉडी ऑलरेडी थिंगा पावलेली आसली. तुजी डेड बॉडी म्हणजे डिसीजाची तेजें नांव आसा जौहरा बी शेख आनी तेजो घोव सस्टेनिंग इंजुरीज आनी तो अंडर मेडिकल ट्रिटमेंट थिंगा चालू आसा तेजी. आनी लेटर ऑन ताका रिफर केलो JMC बांबोलीज. आनी फर्दर आमी डेड बॉडी प्रिजर्व केली TB हॉस्पिटल फॉर PM एक्झामिनेशन. एक एक्सिडेंट मध्ये एक ट्रॉली टँकर ट्रक अँड स्कूटर. नंबर सांगा आनी गाडी खंय दवरली? गाडी साईबाबा टेम्पल नियर थिंगा बोरये थिंगा दवरली. आमचे ते गाडी आनी आमचे PI माया गुटे तेणी ते आमी साहेबा ते ट्रकाक हांगा हाडलो ट्रॉली तेंच्यान दवरलो. तर तुमी ऑफेन्स रेजिस्टर? आमी ऑफेन्स रजिस्टर केलो अंडर सेक्शन 279, 337 and 304A and section 134A and B of MB Act. राय सावन आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीच नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.